नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। फाल्यां सावन एक देश एक बाजार एक कर। मध्यरात्री सावन जीएसटी लागू जाताच गोयच्या एंट्री फीचे टोल नाके बंद, गोय टोल मुक्त। मायनिंग स्कॅमात ट्रेडर कांच्या गव्हर्नराचो व्यवहार उस्तूंक क्रायम ब्रांचीची सुरवात। वेटर आनी क्लिनर आशिल्लो कांच्या फॅक्टरी बंगले बांदून गब्बर, कांच्यान घेतली राजकारण्यांची नावां। विधानसभा इलेक्शनाक वेंचणूक आयोगान केल्लो खर्च सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच केला। सीएजी ऑडिट करतलो, कोणेय खर्च तपासचो, मुखेल अधिकाऱ्याची जाप। शेनवारा 10 पंचायतीची पोटवेंचणूक। पर्यावरण सांबाळून उदरगत जाय, एंटी डेव्हलपमेंट घटकांक लागून राज्याक लुकसाण नाका, सुदिनी करता गडकरीची भाषा। एंटी कोल एक्टिव्हिस्टांचेर सुदिनाचो रोख। कुंडय कुंदील फॅक्टरी भायर कामगार भाजलो, वय 19 वर्सां, पुलीस म्हणटात 32। सिगार पेटयतना आंग भाजले म्हणून स्टेटमेंट रजिस्टर केल्ल्यान दुबाव, पुलिसांच्या माहितीचेर प्रस्नूच प्रस्न। आणि राष्ट्रीय मळार स्केटिंगात गोयचे नांव वयर काडपाचो रुद्राचो प्रयत्न। बेळगांवात केलो स्केटिंगात रिकॉर्ड, लिमका बुकात रुद्र। मध्यरात्री 12च्या ठोक्यार जीएसटीचे लॉन्चिंग जातले। केंद्र सरकार जीएसटीक सगळ्यात मोठी कर क्रांती म्हणटा। कितलीशीच वर्सां कोल्ड स्टोरेज आशिल्लो जीएसटी शेनवारा सावन लागू जाले बरोबर व्हॅट, एक्सायज, लक्झरी, एंटरटेनमेंट धरून सगळे बाकीचे टॅक्स बंद। जीएसटी लागू जाताच गोय एंट्री फी टोल मुक्त जातले। येरादारी मंत्री म्हणटा राती 12 उपरांत गोंयांत कोणेच एंट्री फी दिवची न्हय। कैश बेस्ड इकोनॉमी और ये शैडो इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जो है काले धन की, इसको समाप्त किया जाए। विदेशों में चाहे किसी ने रखा हो, चाहे देश में रखा हो, एक भावना समाज में बैठी है कि अब आप सुरक्षित नहीं है अगर ये काम करोगे। कुछ लोग उसको डर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कानून अब अपना काम करने लग पड़ा है। और जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म उसको भी सरलता से करके दिखलाने देना ना। जीएसटी लागले बरोबर हो टोल नाक्या वयली जी एंट्री फी आसा ती आमी रद्द करतले आनी त्या प्रमाणे आज राती 12 वरांचेर जीएसटी लागता त्याच वेळार सबंद गोंयचे जे टोल नाके आसात तातूंत ही महाराष्ट्रांतली, कर्नाटकांतली आनी इतर राज्यांतली व्हेकल्स येता ती सगळीं फ्री गोंयां एंट्री करतली। तांकां टोल एंट्री फी आसची ना आनी त्या खातीर म्हजो सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट की तांणी आज राती 12 नंतर कोणीच टोल फी जी म्हणजे एंट्री फी म्हणून गोवा गव्हर्नमेंट घेताले ती दिवची न्हय। आयच्यान ते सगळे स्थगीत केल्ले आसा। गोयच्या एंट्री फी नाक्यांचेर काम करपी 160 कामगारांक सोसायटीचे अंडर घेतले म्हणून पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगला। ते जे एम्प्लॉई आसा साधारण 160 एम्प्लॉईज आसा जे सोसायटीचेर आशिल्ले तांकां आमी सोसायटीत एकोमोडेट करतले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। मायनिंग स्कॅमात ट्रेडर कांच्या गव्हर्नराची क्रायम ब्रांचीन खोलायेन चौकशी सुरू केल्या। तो मायनिंगेचो माल डंप करतालो त्या पैकूळ आनी धार बांदोडेच्या जाग्यार इन्स्पेक्शन केलें। गव्हर्नराचो लेजर बुक मेळोवपा खातीर सध्या यत्न चल्ल्यात। इतले मजगतीं पुलीस चौकशेंत गव्हर्नरान कांय राजकारण्यांची नांवां घेतल्यात। गव्हर्नरान नांवां घेतिल्ले मनीस खऱ्यांनीच ह्या स्कॅमात आसात काय ताची शहानिशाय जातली। कांच्या गव्हर्नराच्या व्यवहाराचो क्रायम ब्रांचीन पंचनामा सुरू केला। गव्हर्नर ज्या सुवातेर मायनिंग डंप करतालो त्या पैकूळ आनी धारबांदोडा वाठारात क्रायम ब्रांचीन इन्स्पेक्शन केले। त्याच प्रमाण कसलोच परवानो नासतना गव्हर्नर मायन्स ट्रान्सपोर्टाचो काळो बाजार चलयतालो त्या वाठाराचो क्रायम ब्रांचीन नियाळ घेतलो। 2007 ते 2010 ह्या काळात ताणें हेर साथीदारांक घेवन हे कर्म केला। माती उखलतालो त्या साळगांवकाराच्या नांवार आशिल्ल्या 2 जाल्यार तळावलीकाराच्या नांवार आशिल्ल्या एका मायन्स सायटीचे इन्स्पेक्शन क्रायम ब्रांचीन केले। पुलीस चौकशेत ताणें कांय राजकारण्यांची नांवां घेतल्यात। गव्हर्नराक 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। घेतिल्ल्या आनी विकिल्ल्या मिनाची म्हायती गव्हर्नर दवरतालो तो लेजर बूक मेळोवंक पुलीस यत्न करता।
गव्हर्नराचो मोठ्या लोकांकडेन तसेच राजकारण्यांकडेन संबंध आसा. तो कोणाकडेन व्यवहार करतालो ताचोय सोद घेवप चालू आसा. सावगांवकाराच्या पळकूळ आनी वाळपय मायनीचो माल तो उखलतालो म्हूण गव्हर्नरान सांगला. तामिळनाडूचो गव्हर्नर उजगांव तिस्कार एका हॉटेलात वेटर म्हूण लागिल्लो. मागीर ट्रकार क्लिनर म्हूण काम करता आसतना ताणें मायनिंगेची माती चोरपाक सुरवात केली आनी कांय दिसां भितर तो गब्बर जालो. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण ताची एक बार्जूय आसा. तशेंच ताचे कडेन उजगांवां काजू फॅक्टरी आसा, 2 बंगले आनी मायनिंग मशिनरी आसा. मायनिंग बंद पडल्या उपरांत तो कन्स्ट्रक्शन लायनीत पाविल्लो. गव्हर्नर मायनिंगेचो माल उखलतना सेक्युरिटीक मॅनेज करतालो आनी तो माल ताणें घेतिल्ल्या जाग्यांनी डंप करतालो म्हूण कळटा. ताचे बरोबर राजकारणी धरून आनी कोण कोण आसात हे प्रकरण उस्तुपाची मोठी चॅलेंज सध्या क्रायम ब्रांची मुखार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विधानसभा इलेक्शनाक वेंचणूक आयोगान केल्लो खर्च सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच केला. सीएजी ऑडिट करतलो, जाय जाल्यार कोणे खर्च तपासचो म्हणून मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुणालान जाप दिल्या. सरकारान आयोगाचे 16 कोटी खर्चाचे बील आडावन धरला. इतले मजगती शेनवारा 1 जुलयाक 10 पंचायतीच्या 15 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली. मतमोजणी आनी निकाल आयतारा. 51 उमेदवार आसात. कांय पंचायती आरक्षण आनी बाकीच्या मुद्द्यांचेर कोर्टात गेल्ल्यान तांच्या प्रभागांची वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली. हायकोर्टात गेल्ले वॉर्ड आनी सोंपिल्ल्या एका उमेदवाराचो प्रभाग धरून 10 पंचायतींचे 15 प्रभागांची शेनवारा वेंचणूक जाता. 16 प्रभागांची वेंचणूक जावंक नाशिल्ली. तातूंतल्या बेताळबाटच्या प्रभाग 3त उमेदवार बिनविरोध जिखिल्ल्यान शेनवारा 15 वॉर्डांची वेंचणूक. बस्तोडा, हणजूण कायसू, पेना दे फ्रांस, कुडका बांबोळी, मेर्शे, अडवलपाल, बेतकी खांडोळा, नुवे, बेतालबाटी, चांदोर आनी साकवाळे पंचायतीच्या वॉर्डांची वेंचणूक जातली. मतमोजणी आनी निकाल आयतारा. विधानसभेचे वेंचणुकेक वेंचणूक आयोगाचे 17 कोटी खर्चाचे बील सध्या सरकारान आडावन दवरला. इतलो पयसो खंय कड्डिल्लो काय म्हूण क्वेरी काडल्या. मिडियान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्या मुखार हो प्रश्न काडलो. तो म्हणटा खर्च मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच केला. ताचे सीएजी ऑडिट करतली आनी कोणेय ते तपासल्यार जाता. We have followed all the procedures and guidelines of Election Commission of India. So that this thing like see for the vehicles, if you see the election preparedness guidelines, the flying squads are there, sector officers are there, observers are there, and apart from that there are many nodal officers, and around 50 companies of CRPF were deployed. So that way vehicles were used, and in hiring of the vehicles proper procedure were followed. So altogether how much expenditure was made during election? Now you will get a position, it was 27 or 40. So various figures. In fact, like some time still is required because the final compilation is going on. See, election is a huge task, and the functionaries right from CO office up to the Mamladar level, BLO levels are involved. Then all the collection of all the vouchers, bills, and then final disposal. Because it is not like what a person is claiming is completely passed. It has to be properly scrutinized by the accounts functionary, by the DDO, and by the concerned person who is having the signatory authority. It takes time, and it is still in the final state. It is not finalized so far. And after that, like these are all subject to the audit by the CAG. So that way, elections are most transparent department, and it is open to the scrutiny by everyone. And all procedures have been followed. 18 ते 21 पिरायेच्या नागरिकांक मतदार वळेरेंत घालपा खातीर 1 जुलय सावन म्हयनोभर मोहीम चलतली. The gap in enrollment in age 18 is 6,569. Quite obvious. 18 years old, those who are not enrolled is 6,569. 19 year 3,770. 20 year 2,563, and 21 year age 2,075. So these are the figure which we analyzed from our electoral roll and census projections of persons falling in these age groups. There might be some persons who are even older than that. They are most welcome. सदांच जेन्ना इलेक्टोरल रोल किंवा इलेक्शन्स आयली त्या वेळार खूब जाण म्हणटात की आपलें नांव इलेक्शन रोलान ना फाटल्या फावटी आशिल्लें. आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आसतली की त्या ऑपॉर्च्युनिटीत तांणी आपलें नांव इलेक्टोरल रोलान आसा काय ना तें पळोवचें. जर समज तातूंत चूक कितें आसत, मिस्टेक आसत कितें नांवाची, जाल्यार ती रेक्टिफाय करची. ह्या वेळार आपलें नांव किंवा आपल्या फॅमिलीचें कोणाचें नांव ना जाल्यार तें घालून घेवचें.
आणि ताजेच बरोबर कोण जर आपल्या घरान ना किंवा आपल्या लोकॅलिटीन ना किंवा आपल्या भाड्याच्या घरान जर ना जाल्यार तांची नांवां ते इलेक्शन रोलान आसा काय ना ती पळोवची आनी ती डिलीट करपाक लावची. कारण आमी हो प्रोसेस जो करतलो फक्त एनरोलमेंट न्ही तर क्लिनसिंग ऑफ इलेक्टर रोल. आमकां इलेक्टर रोल सामके साफ करूंक जाय की खरेंच जे इलेक्टर्स कोण आसा तांची नांवां ती इलेक्शन रोलान येवची आणि ज्यांची पळय जे कोण रावना तांची नांवां इलेक्शन रोलांतल्यान वचची हो हाजे फाटलो उद्देश. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक ब्रेक.